Hello students, in this video we are going to see the 8th problem from the unit logarithm for class 10. So here given 2 log 3 plus log of 60 minus 4 log of 5 minus log 32 minus half log 729. So आमकां हे problem solve करपाक जाय without using log table. ओके सो हांगासर पळोवपाक शकता तुम्ही हांगासर जो फुडें नंबर जो दिला ओके सो ह्यो नंबर हांगा व्हरपाक जाय मीन्स लॉग 3 ऑफ पावर करपाक जाय सो हांगा पावर लॉ एप्लाय जाल्यार तो हांगासर येता पळयच सो ही पयलो नंबर हांगा व्हरतलो ओके सो लॉग 3 ह्यो फुडें जो 2 मल्टिप्लाय लॉग 3 आसा पळय ती इन द फॉर्म ऑफ पावर व्हराच मागीर हांगासर तुमचे कडेन फुडें नंबर ना सो एज इट इज दवराच मायनस सेम हांगासर आसा सो परत सेम लॉग ऑफ 5 ची ती वयर पावर वराच मायनस लॉग ऑफ 32 मायनस लॉग ऑफ 729 आणि हाफ ही पावर आहा ती वयर येयली सो नेक्स्ट लॉग ऑफ 3 स्क्वेअर 9 लॉग ऑफ 60 एज इट इज दवराच लॉग ऑफ 5 यो 4 टाइम्स मल्टिप्लाय कराच 5 into 5 into 5 into 5 okay like this 5 into 5 into 5 into 5 so हेजे आन्सर तुमका 625 मेळटलो नेक्स्ट log 32 minus log एजो फॅक्टर्स काढाच 729 चो फॅक्टर काढा सो एजो फॅक्टर काढून तुमका आन्सर हांगासर सो फॅक्टर्स पळय सपोज जर कोणाक जमाना जाल्यार हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता फॅक्टर्स कसो काडपाक जाय सो हांगासर पळय तुम्ही 9 आसा सो हांगासर तुम्ही 3 च्या टेबलान पयली स्टार्ट करूंक शकता डिवाइड करपाक 3 2 जा 6 सो 1 हांगा येयलो 3 4 जा 12 आणि 3 3 जा 9 अगेन 24 आणि 3 आसा म्हटल्यार लास्टाक परस 3 8 जा आणि 3 1 जा ओके मागीर नेक्स्ट 81 3 2 जा 6 आणि 3 7 जा नेक्स्ट 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा ओके सो काउंट कराच 1 2 3 4 5 6 सो हांगासर 3 जे आसा ते कितले टाइम्स आसा तुमकां मेळ्ळा हांगासर 6 टाइम लायक दिस यू हॅव टू रायट मागीर नेक्स्ट इंटू जो पावर दिल्या पळय हाफ सो हे कॅन्सल करा 2 3 जा सो 3 क्यूब येतलो हांगासर सो log of 9 plus log of 60 minus log of 625 minus log of 32 minus log आता हांगासर पळय 2 3 जा कॅन्सल जाले सो 3 क्यूब उरला सो 3 क्यूब मीन्स 3 नंबर 3 टाइम्स मल्टिप्लाय करा सो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 ओके सो log of 27 येतलो आता नेक्स्ट स्टेप तुम्ही घेतले जे प्लस आसा ओके सो जो हांगासर प्लस आसा तेका प्रोडक्ट लॉ एप्लाय जातलो लॉग ऑफ 9 into 60 ओके प्लस आसा तेंच्या प्रोडक्ट लॉ आणि जे मायनस आसा तेंका कोशंट लॉ म्हणजे हांगासर मायनस आहा म्हटल्यार ते सगळे नंबर जे कितें मायनस दिसतले पळय ते बिलो नंबर घे 625 into 32 into 27 जे मायनसान आसले ते डायरेक्टली सकयल घे आणि ते तिनूय मल्टिप्लाय करात आता हांगा कॅन्सलेशन जातले सो 9 3 जा ओके सो 3 हांगासर इतलो येतलो 20 सो मागीर हांगासर 20 आमचो 4च्या टेबलान 4 5 जा 4 8 जा मागीर हांगासर 5च्या टेबलान हे कॅन्सलेशन जातले 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा सो 125 into 8 आता वयर नंबर काय ना न्यूमरेटर म्हटल्यार 1 125 into कितलो येतलो मल्टिप्लाय करात मागीर 125 into 8 1000 येतलो सो हांगासर हो जो नंबर पळय सो आता कशा तरेन बरोवंक शकता तुम्ही log 1 log of 1000 म्हटल्यार कितलो 3 ओके लायक दिस यू कॅन रायट सो हांगासर तुमकां एक फॉर्म्युला खबर आसतलो जो लास्ट इयर लर्न केला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a raised to minus m सो मायनस पावर आसता ती कितें जाता a पॉझिटिव्ह m जाता मायनस पावर आहा ती कितें जाता प्लस जाता रायट सो आता हांगासर तुमकां पळयाच ह्यो जो 1 अपॉन 10 raised to कितें आसा हांगासर क्यूब आसा सो ह्यो आता कितें जातलो प्लस आसा नंबर तो मायनस जातलो सो log 10 raised to minus 3
सो 10⁵ हांगा जर पॉझिटिव्ह हा तो ह्या फॉर्मान हाडलो, ह्या फॉर्मान आहा तो ह्या फॉर्मान हाडलो हांगासर. सो लॉग ही पावर फुडें येतली -3 log 10. सो -3 इंटू log 10 ची व्हॅल्यू कितली 1. एक 0 हा म्हणजे एक आन्सर. सो -3 इंटू 1 -3. Okay, like this you are going to solve this problem. Thank you.